नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्याक येवकार. आज आमचे बरोबर असे मंत्री आसात. म्हाका दिसता जे फाटली एक दोन म्हयने सतत वादां भितर आसात. आतां वाद तांकां येवन चिकट्टात काय ते वाद तयार करतात हाजेर आमी भासाभास करतले. गोंयचे पंचायत आनी ट्रान्सपोर्ट मंत्री मॉविन गुदिन्हो सर, वेलकम. इतले वाद कित्याक? जनरली यू आर व्हेरी सिझन्ड, पूण सडनली एक एक कॉन्ट्रोवर्सी जावपाक लागल्यात. ह्यो कॉन्ट्रोवर्सी तयार करतात, तयार जातात काय तुमीच मुद्दाम करतात? हांव मुद्दम करपाचो प्रश्नूच येयना. म्हाका दिसता हो वादांचो सीजन जावन आसा. जशें पावसान एक पावसा सीजन आसता, वाद म्हाका फॉलो करीत आहा, कित्याक तें खबर ना. एकदां अशें दिसता की सत उलोवपा खातीर सुद्दां वाद जावपाचे म्हणजे हे भाशेन जायत रावता. आनी सत उलोवपा मीन ट्रूथ इज एट अ प्रिमियम जशें म्हणलेलें आसा. एकदां अशें म्हाका दिसता की सत सुद्दां उलोवपा एकदां कठीण परिस्थिती जाता. पूण खरें तें खरें आसता आनी खरें उलोवपाची म्हाजी पयलींसून संवय जाल्ली आसा. आतां ती पयलींसून संवय जाल्ली ती वायटा काय बरी ती हांव नको, पूण हांव सत उलोवपाचें केन्ना सोडपाना. आतां तें उलयल्यार तरी वाद जाता, वाद जायत रावतलो आनी तें सिजनूय उरपाना, तें चालूच उरतलें. सो दॅट इज माय वरी एक्चुअली. म्हाका कोणा कडेन वाद करपाचो ना. एक जो सगळ्यात व्हडलो वाद आमी वन बाय वन या. या सगळ्यात व्हडलो म्हणटा तो तुमी जेन्ना आर्च बिशपाचें स्टेटमेंट आयलें ताजे उपरांत जेन्ना तुमी रिएक्ट जाले, दॅट क्रिएटेड लॉट ऑफ फ्लटर. कितें दिसता तुमकां? तुमकां ऑब्जेक्शन खंय आशिल्लें? आर्च बिशपान सरकाराच्या पॉलिसीचेर आक्षेप घेवप हें, काय तुमकां दिसता की खंयच्याच धर्मसंस्थेन राजकारणा भितर पडप न्ही हें? म्हजो एक स्पश्ट मत आसा. खंयचे धर्माचे लोकांनी असले विशयाचेर पडप न्ही. हें म्हाजें स्पश्टपणे एक म्हाजें स्वताचें मत आसा. आनी म्हाका दिसता जे दिसा आमी धर्म समाजा मदें हाडटा, मागीर समाज तुका ऑटोमॅटीक एक वाद जावपाक तयार जाता. लोकां मदें पयलीं भासाभास जाता. भासाभास जाल्ले कारणान एकामेकाचो समज आहा तो वयता आनी मागीर वाद जावपाची शक्यता आसता. आमी जेन्ना जबाबदार मनीस आसता समाजाचे, तेन्ना आमी मातशे कश्ट घेवपा जाय, जाणवाय घेवपा जाय आनी आपूण उलयल्यार तेजो एफेक्ट कितें जातलो. आतां तुमी जो विशय हाडला तो CAAचो. CAAचेर पयलीं सद्यार जेन्ना उच्च न्यायालयान, सुप्रीम कोर्टान हो इश्यू डिबेट जाता वो थिंगा मांडलेलो आसा आनी स्टेट सुद्दां रिप्रेझेंट केल्ले आसा. थोडे स्टेटींनी, 2-3 स्टेटींनी 14 सुमार संघटनेनी थिंगा रिप्रेझेंटेशन जेन्ना दिल्लें आसा आनी जेन्ना थिंगा एक्चुअली इट इज सबज्युडिस, जेन्ना थिंगा निर्णय जातलो, जे समाजा मदें हाडून परत फूट कशी अशें तयार करप, आपण उलयता ते प्रमाणे लोकां एकठांय करून भडकोवप जाता, हें बरोबर न्ही. सो म्हाका एक्चुअली अजाप जाता आज ते गोंयान आसून दी आनी गोंयच्या भायरूय आसून दी, जेन्ना मॅटर इज इन द सुप्रीम कोर्ट, कशें हें परत परत लोकांक रस्त्यार हाडपाची प्रयत्न करता. आनी आमी रुलींग पार्टी आसले कारणान म्हाका दिसता हे देशान पयलेच खेपे जेन्ना एक लॉ हाडटा, आमकां ते स्पश्टपणे लोकांक एक्सप्लेन करचें पडटा. म्हणून आमकां मिटींग घेवचें पडटा लोकांक एक्सप्लेन करपाक. विरोध आहा, तुमी विरोध करता जाल्यार विरोधूच करपा जाय आसलें, कोर्टान वचपाक गरज नाशिल्ली. तुमकां दिसलें की ह्या सरकारा कडेन तुमकां कडेन न्याय मेळपाना म्हणून तुमी सुप्रीम कोर्टान गेले न्ही. सो सुप्रीम कोर्टाचे आदेशार रावा, सुप्रीम कोर्टाच्या डिसिजनार तुमी रावपाचें तुमचें कर्तव्य जावन आसा. पूण लोकांक भडकोवप आनी मागीर ते पॉलिटिकल तेका कलर येता. आतां जिल्हा परिशद इलेक्शन गोंयान येयला, लोक चिंत्ता ते इलेक्शना लागून थोड्यान वचोन आपले मांडावळ हे भाशेन तरेन करून दाखयली, तांकां स्टँड घेवपा लायलो, मागीर हें बरी गोश्ट न्हूय. पयरूय मिटींग जाली परत आनी थंय रिस्पॉन्स वॉज क्वायट ह्यूज. आनीक ताजे 2 दीस पयलीं ती एक चर्चीची चिटी आयिल्ली ऑफ CSJP. सगळे पाद्र्याक लेटर धाडिल्लें की एनावन्स करात मिटिंगे येवचें म्हण दर मिसा टायमार. नाव आज ही एका कायद्याच्या बाबतीक जाता, बट चर्च एज फार एज गोवन पॉलिटिक्स इज कन्सर्न सदांच एक्टीव आशिल्लीच न्ही. आजच कित्याक आक्षेप? आजूच आक्षेप ना. तांकां एवरी रायट आसा प्रत्येक विशयाचेर आपलो स्टँड घेवपाक, उलोवपाक. पूण आमी एक लक्षांत घेवपा जाय, हांवें सांगलां तशें, जेन्ना विशय सुप्रीम कोर्टान आसा, जेन्ना वेगळे वेगळे हायकोर्टानूय लोकांनी मांडावळ केल्ले इश्यूचेर,
सगळे पेटिशन जे आसात त्यांची मांडावळ आमचे हायस्ट कोर्ट इन द लँड म्हणटा ते आमी सुप्रीम कोर्ट वीच इज सुप्रीम इन ऑल वेज जेन्ना थिंगा आसा हें करपाची गरज आसा हांव तुमकां विचारता एनी रायट थिंकींग सिटीजन वील थिंक 2 टायम्स माझे त्यांचे ओपिनियन आसचे म्हूण तेजे विरोध ना दे हॅव टू हॅव ओपिनियन पूण जेन्ना लोकांकूय रस्त्यार हाडटा म्हाजें एक म्हणणें आसा हेजे हुणें ते जायते एजिटेशन आशिल्ले खंयचे तेंचे एजिटेशन सक्सेसफूल जावन लोकां जाय तें मेळ्ळां म्हाका एकूच एजिटेशन दाखय तेंचें सक्सेसफूल जालां तें हांव तेंचेर विरोध उलोवपाक येवना नाल्यार हांव सांगपाचो एकान एक कशें वयल्यान आनी मातशें परिस्थिती वायट जाल्या ती खंयच्या इश्यूचेर पूण हांव तें उलोवपाक येवना आनी हांव तांकां कंडेमूय करपाक येना आनी एक इश्यूचेर तांकां हांव जज करपाक सोदना ते आपले लायफ सॅक्रिफायस करता लोकां पासत ते वावुरता काम करता धर्मा आदाराचेर लोकांक जे पयस गेला तांकां लागीं हाडटा पूण तेणी स्पश्टपणे एक चिंतपाक जाय खरें आमकां निर्मिल्लें काम जे आमची मॅन्डेट आसा ते प्रमाणे आमी चलता काय ना चलपाचो वेळ येयल्लो तेणी चिंतपाचो वेळ येयल्लो आसा हांव हो प्रश्न कितें जाता एक मुद्दो जालो हो CAAचो जालो बट आय फील दॅट यू हॅव टच्ड अ बिगर इश्यू जेन्ना तुमी ह्या गजालीचेर उलयताले यू टूक अ मच वायडर पर्स्पेक्टीव एंड यू टच्ड अ बिगर इश्यू तो बिगर इश्यू कितें की गोंयच्या राजकारणा भितर जेन्ना असेंब्ली भितर सुद्दां भाशणां जालीं तेन्ना सामकी उघडपणान उलयलें गेलें की 2012च्या निवडणुकीक चर्चीक सुद्दां दिसलें की काँग्रेसीची चड जालां आतां BJP फावराद रावन पळोवया सो चर्च आनी गोंयचें राजकारण ह्यो गजाली दे आर क्वायट कनेक्टेड फ्रॉम अ लॉंग पिरियड ऑफ टायम तुमचें म्हणणें कितें चर्चीन एक्टीव पॉलिटिक्सा भितर मितेर जावचेत न्ही तुवें बरो प्रश्न विचारला म्हाका चड करून 2012 हांव काँग्रेसीन आसलो काँग्रेस कॅन्डिडेट आसलो आनी तेन्ना काँग्रेस वॉज रेड्यूस्ड टू अ मायनॉरिटी आनी BJP गॉट अ मेजॉरिटी ऑफ 21 इन अ हावज ऑफ 40 तें कित्याक तुमी सांगता तशें सगळे आमचेर चर्च आहा ते आनी चर्चाचे सगळे जे चलयतात ते सगळे आमचेर म्हणजे तेंचेर आमचेर काँग्रेसीचेर एगेन्स्ट गेले आनी तेन्ना म्हाका याद आसा म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी सारकी ल्हान दाबोलीम 75% हिंदू डॉमिनेटेड आनी 20% आमचे कॅथलीक भाव आनी दुसरे 5% दुसरे तेन्ना कितें जालें म्हाका अजाप दिसलें बूथ आमी पयलें म्हाका लोकांनी सांगलें अरे तुजें सारकें एगेन्स्ट गेला आनी आदले दिसा हांवें तेंचे बरोबर काम केलां तांकां आनी हांव सदांच पावतां आय डोंट गो ऑन कम्युनल बेजीस ऑर रिलिजियस बेसीस इतलें तेंचे बरोबर काम केल्लें म्हाजे स्वताचे मित्र म्हणल्यार जाता सारके क्लोज फ्रेंड तेणी सडनली म्हाका वोटूच ना आमचे जे मायनॉरिटी आहा थिंगा ओके हांवें म्हणलें काँग्रेस म्हणलें आमकां वोट ना बरें आहा पळोवपाक गेल्यार इलेक्शन जातकच म्हाका कितलेशे लोक येयले मुखार सांगपाक सॉरी आमी तुजेर एगेन्स्ट वोट दिलो कित्याक आमचे कडेन नाम उडपाक जावूं ना आमचे जेन्ना पाद्री भाव सांगता आनी चड करून बारीक समाजाचे मनीस आमच्यान नाम उडपाक जायना आनी ते म्हणपाक लागले आमकां कन्विन्स कशें केलें खबर आहा आमकां सांगलें BJP म्हणल्यार बरे जेजूचे पाद्री BJP तेणी न्यू डेफिनेशन दिलें म्हाजें एकूच तांकां प्रश्न आसा तुमकां जाय तेन्ना डेफिनेशनूय तुमी चेंज करपाक शकता एक पक्षाचें जें नांव आसा तें आनी तुमकां जाय तेन्ना एक टायमार ते सारके बरे आसले 2012 आतां इतले बिगडले की तुमी जे तांकां डायरेक्ट टिका करनासतना दुसरे इश्यू घेता हें चिंतनासतना की तुमी जरूर आमचे विरोध जावा म्हाका प्रॉब्लेम ना एक पक्ष म्हूण तुमी तुमचो स्टँड घेया पूण इश्यू जे तुमी घेता जी फूट तुमी आमचेच समाजान न्हय दुसऱ्या समाजान न्हय आख्खे जी आमी सोसायटी एज अ होल म्हणटा तुमी फूट घालता ती परत बरोवन येवपा ना गोवा हॅज बीन नोन फॉर कम्युनल एमिटी डू यू वॉन्ट टू टेक द ब्लेम ऑफ डिसरप्टिंग कम्युनल एमिटी दॅट इज माय क्वेश्चन हें म्हाका जाल्लें कशेंय नाका आनी तांकांय दोश मेळ्ळलो नाका बिकॉज दे आर डुईंग गूड वर्क ते म्हणटात की तुमचो पक्ष सध्या अशे तरेन वागता की ती फूट तुमी घालतात आनी ती फूट पडची न्ही म्हूण ते आंदोलन करतात जो आरोप तुमी तांचेर करता तोच आरोप ते तुमचेर करतात ना तो आरोप करपाचे प्रश्न येना हांव आतां मॅरिट्साचेर वचपाक सोदनासलो कित्याक मॅरिट्साचेर वचपाक सोदनासलो कित्याक इश्यू इज इन सुप्रीम कोर्ट पूण म्हाका एकूच सांगपाक जाय हो विशय कित्याक लागून आयलो हे विशयाचेर काँग्रेसीन लेजिस्लेशन हाडूना हे विशयाचेर काँग्रेसीन स्टँड घेवना
डॉक्टर मनमोहन सिंग जे प्रधानमंत्री आशिल्ले पार्लिमेंटान CA बी हाडपा जाय आनी CA पास जावपा जाय तो उलोवना, चिदंबरम उलोवना आनी मागीर तेंची ते पलटी करता आनी दुसरेच उलयता व्हडले वरिश्ठ नेते जे म्हणटा जे आदले प्रधानमंत्री आसले ते कित्याक BJP करता तेन्ना वायट हे एक अजापाची गोश्ट जावन आसा. सो what is good at certain point of time becomes bad when another party is ruling. हे बरोबर न्ही आणि हे कोणा लागून केला? मायनॉरिटीजा लागून केला. Those minorities, whether in Bangladesh, whether in Afghanistan, whether in Pakistan, whether it is Hindus or whether it is Catholics, whether it is Buddh, whether it is Sikh, जे मायनॉरिटीज म्हण आहा तांकां तिंगा पर्सिक्यूट करता, चेडवान तेंचे एक्सपोर्ट करता चायना, यू नो फॉर वॉट. आनी मागीर असले जेन्ना प्रोसिक्युशन जाता ते रेफ्युजी म्हूण आमच्या देशान रावता आनी तांकां तरी आमी एक दर्जो दिलो तुमी आमचे नागरीक बिकॉज वी वर डिवायडेड ऑन रिलिजियस लायन. सो एनीथिंग रॉंग इन दॅट? वी आर रिचिंग आउट टू दोज पीपल. तुम्ही कितें म्हणटात की चर्च इज मिसगायडेड ऑर चर्च इज मिसगायडिंग? I don't want to make a sweeping comment like that, but I only want to say तेणी जो स्टँड घेतला तो चुकीचो जावन आसा आनी हांवें जे आदी सुरवातेकूच म्हणलें आय मेंटेन दॅट स्टँड. म्हाजो तो स्टँड बदल जायना कित्याक हांव हिंगा राजकारणां कोणाचे दयाचेर हांव उरपाक सोदना. ते म्हाका बरें मागतले आनी ते म्हजे पासत मागतले, हांव फाल्यां घरा वचपा रेडी आहा. बट आय वील ऑलवेज टेक द करेक्ट स्टँड एंड स्टँड वीच वील इन द इंट्रस्ट ऑफ आमचे सगळे बरोबर गोंयकार आसून सगळे गोंयकार, ना धर्माचेर ना जातीचेर ना कातीचेर डिविजन आहा तसले गोंय म्हाका नाका. बट तुम्ही जेन्ना चर्चीचेर उलयले तेन्ना तुमच्याच कॅबिनेटांतले कांय जाण बरेच पिकार जाले. तांकां दिसलें की अरे हे कितें अशी जर चर्चीचेर उलयले जाल्यार फाल्यां आमकां माल पडटले म्हणून. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट यू upset quite a bit of your own colleagues? Everyone is entitled to his own views. I don't want to comment on that because if my comment had helped to improve upon some situation, I would have done it. आणि हांवें कमेंट दिवन आनी तेज्यावन तरी वस परिस्थिती जातली दिवन कांय फायदो ना. CSAचेर उलयतना हांव एक तुका कार्ड दाखयता. म्हाका इश्यू जाल्ले. इट हॅज एक्सपायर्ड इन 2017. रिपब्लीक ऑफ इंडिया नॅशनल आयडेंटिटी कार्ड. हे 1995 or 97 कितें इश्यू जाल्ले. इट इज लायक NRC and whatever as a result of CA or other card which was issued to every citizen. This exercise was already carried out. हे कार्ड तेन्ना काँग्रेसी टायमार इश्यू केल्ले. You can check this card. So when this is a reality, now only when BJP is trying to do it, it is bad. ओ हे सारकें न्हू? हे बरोबर न्ही. हे आज म्हाका चुकोन मेळ्ळें म्हणजे हे आनी एक दुसरे म्हाजे कार्ड सोदतना जिस टायमार मेळ्ळें म्हाका दाखोवपाक की BJP जे आतां आयडेंटिटी इश्यू करपाक सोदता म्हणजे इन द सेन्सस टू काउंट यू एमंग द सेन्सस, दॅट इज अ नॉर्मल एक्सरसायज. वाय डू यू थिंक इतली जर मेरिटोरियस गजाली आसात दॅट चर्च फेल्ट द नीड टू बी सो एक्टीव इन दीस एजिटेशन? I really don't know. That is a question you should ask them. Even I am aghast that such a thing the church could have taken a stand on this issue specifically. In the past, they may have had merit on certain issues, though they did not succeed. I say they did have merit because sometimes you have to be on the side of the people. Inga actually amka te lagos na, especially the church or the Catholic community. On the contrary, I will tell you, there are some families whom I know personally, whether they are from Consolim, whether they are from Welsound, they are from Velim, they are from Kunkolim, and they all belong to my community, that is the Catholic community. And तेंचे म्हणणे आसले आमी अशेंच रावपाचे, आमी एनिमी टेरिटरी, आमी पाकिस्तानी न्हू आनी आमी हिंगा इंडियनूय न्हू. आमी तेन्ना बर्माशेल म्हूण पाकिस्तान आमकां काम करचें पडलें. आमी तेन्ना ब्रिटीश रेल्वे म्हूण आमकां थिंगा ट्रान्सफर करून थिंगा पोस्ट करून दवरले. आज आमची भुरगीं बोडकोनूय पडला, आमची भुरगीं काबार जाता, आमच्या चेडवान ते रेप करता. हे कमेंट आमी आयकोन ओगी रावपाचे आनी हे BJP तरी ओगी रावल ना असले गोश्ट्यो घडटा म्हूण. आनी आमचे मायनॉरिटी आनी थिंगा हिंदूय मायनॉरिटी कित्याक इट वॉज पाकिस्तान वॉज फॉर्मड ऑन अ रिलिजियस बेसीस ड्युरींग पार्टिशन. ओन्ली इट वॉज अ मुस्लीम नेशन, ओपनली डिक्लेअर्ड मुस्लीम नेशन. सो हिंदू भाव आमचे भाव भयणी तेय बाबडेत आनी
बाबडी तिंगा हें जाली मायनॉरिटी जाली. सो एलॉंग विथ कॅथलिक्स, हिंदूज, एज आय सेड, कॅथलिक्स, बुध एंड सिख्स. सो हेंकां आमी पावपाचें न्हू. एक आता जो इश्यू येता तो म्हळ्यार द सेकंड टॉपीक इज सेकंड वाद इज पंचायत जिल्हा पंचायत इलेक्शन. आनी तातूंतलो सगळ्यांत व्हडलो वाद म्हळ्यार आरक्षण, रिजर्वेशन. म्हाका अजून कळना, हांवें तें खूब फावटी वाचून बिचून पळयलें. पयली गजाल म्हळ्यार स्टेट गव्हर्मेंट रिजर्वेशन करता एंड नॉट दी स्टेट इलेक्शन कमिशन. दुसरी गजाल म्हळ्यार तें कशें करता तेंच कळना तुमी. मागीर तें पळयतकीर कांयच कळना हें गणीत कितें तें. So finally you are here, so I am humbly asking you, please explain to the people की हे रिजर्वेशना फाटलें गणित कितें. ना, रिजर्वेशना फाटल्यान गणित कांय ना. जे थोडे कडेन उमके म्हणजे सपोज इट वॉज फॉर मेन कंटिन्युअसली, थिंगा विमेन जाला, विमेन आहा थिंगा इट हॅज बीन रिजर्वड एंड मेड अनरिजर्वड. वेर देर इज सबस्टेन्शियल पॉप्युलेशन according to the census of certain castes, suppose ST, ते ST दिला, OBC आहा तिंगा OBC दिला. आता जाला कितें, there may be certain aberrations because when it is a any government of any political party, certain aberrations can be there, and it is not a case specific only to BJP or BJP in first time केला. आश्चर्य. काँग्रेसय रिजर्वेशन करतालो तेन्ना असोच वाद जातालो. हेजे आदी काँग्रेस आसतना हांवें पळयला हेज्याहून चड वाद जातालो. आनी हांव म्हणना की आमी 100% स्वच्छ आसा, आमी इंटरफियर जावना. गोडीस टू अ स्मॉल एक्सटेंट वी मायट हॅव इंटरफियर्ड. आय रियली डोंट नो, बिकॉज एज फार एज आय एम कन्सर्न I had no problem whether the seats were reserved or unreserved as far as my constituency is concerned. You are the minister. I am the minister. It is a collective responsibility. ते सगळे मानून घेता, पण मानून घेता आसतना म्हाका दिसना की येदो व्हडलो वाद करपा सारको, वाद जावपा सारको थिंगा कितें तरी आमी निर्माण केला. आरोप असे जातात की तुम्ही कांय जाणांचे सारखे पळोवन मनीस पळोवन पांय कापपा खातीर ही रिजर्वेशनां सारकी अशी सामकी रावंड टेबलाचेर बसून प्लॅन केला. हांव स्पश्टपणे एक सांगपाक शकता, अशें तरी कोणाचे पांय कोण कापपाक सोदता कापले, ते पांय कापून वचना पॉलिटिकली, वयल्यान ते मनीस आनी रोचप जाता, चड लांब जाता. सो ते आमकां बरे भाशेन खबर आसतना म्हाका दिसना आमी तसली व्हडली चूक आदरला. एक गजाल म्हाका फ्रँकली विचारपाक, एज अ मिनिस्टर इट इज नायस टू हॅव दॅट पावर दॅट यू कॅन रिजर्व अ कॉन्स्टिट्युएन्सी, डिरिजर्व अ कॉन्स्टिट्युएन्सी, बट not just because you are sitting here, but you have seen different dispensations over decades now. तुमकां दिसता हो जो अधिकार आसा, घडये आज भारतीय जनता पक्ष सत्तेर आहा, फाल्यां दुसरो खंयचोय पक्ष सत्तेर आसतलो. तुमकां दिसता की इलेक्शनाच्या रिजर्वेशनाचे जे अधिकार जे आसात ते राजकारण्यांच्या हातांत आसचे म्हण, काय ते इलेक्शन कमिशनाच्या हातांत आसचे? पळय, जेन्ना थोड्यो वस्तू आतां राजकारण करपी ते लोकांच्या हातीन आसता, आमकां दिसता एक दुसऱ्याचे एक ऑथॉरिटी करचे आनी वचचे म्हूण. जेन्ना थिंगा वयता ते कितें, थिंगा तेय लास्टाक बसतले ते मनीसूच आसतले, तेय इंडिविज्युअलूच आसतले, 100% सगळे स्वच्छ आसतले, पद्दतशीर आसतले म्हूण कोण गॅरंटी खंयचीच दिवपाक शकना. सो म्हाका दिसता द प्रेझेंट सिस्टम इज गुड इनफ, बट आय कॅन एश्योर यू वन थिंग इन युअर शो. I will sit along with the Chief Minister and my colleagues after elections are over. आणि जाता जाल्यार if the majority view prevails, and at least it is my view, personal view, that it should go to the state election commission, even with the reservation. So next time असले काय जायना जावपाक. So better the election commission only does it, so at least politicianसांचेर हें केलें तें केलें म्हण आरोप येवचे ना. ओके, पूण दर्या अशें जालें, हांव तुमकां एकूच विचारता, कोण गॅरंटी दितलो की इलेक्शन कमिशनूय आपले जाय तशें आनी कोण तेंचे मेंबरांक घोट धरून आपले जाय तशें रिजर्वेशन करपाक? That argument can work anywhere. That is what I say. But what happens is it can manifest anywhere. But एक गजाल कशी आहा की जेन्ना when a party in power, not only BJP, तुम्ही सांगले तशें काँग्रेस जेन्ना पावरा आशिल्ले तेन्ना काँग्रेसीन असली भरपूर नाडेपेन्नां केल्यात. सो जेन्ना एक पार्टी इन पावर जेन्ना आपल्या कडेन हो अधिकार दवरता, बिकॉज whatever said and done, we consider election as a neutral process. So better to give that power to a neutral agency, perceived neutral agency. Anybody in the opposition, it is ideal for him to say this and shout on top of his voice. सगळ्यांक व्हडलो आवाज करपाचो, ते तेंचे अधिकार आसा आनी लोकशायेन तेंच चलता. पूण ते आसतना कितें जाल्लें तेंय लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय.
आता EVMाचेर इतली तेन्ना म्हणजे तेणी अफवा उडयली, बोबाड मारली, एजिटेशन केले, रस्त्यार हाडले लोकांक, आख्खे देशभर लोकांक भडकयले की EVM सारके न्हू म्हूण. कित्याक मोदी प्रायम मिनिस्टर जालो, तो जिखलो आमचे बाब मोदी. आज जेन्ना ते उपरांत मध्य प्रदेश आसून दी, झारखंड आसून दी, वा राजस्थान आसून दी, दिल्ली आसून दी, आतां ते जिखले. आतां एक आवाज ना EVMाचेर. म्हणजे ते जिखल्यार EVM सारके, जेन्ना ते आड पडटा तेन्ना EVM सारके न्हू, असल्यो गजाल्यो त्यो. एक तिसरो जो मुद्दो आहा तो म्हळ्यार तुमी इशू केल्लें पंचायतीक सर्क्युलर ऑन सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आनी ऑक्युपन्सीचेर, आनी मागीर ताजें विड्रॉवल. पर्सनली खूब आरोप जाले तुमचेर, विड्रॉ करचें पडलें. वॉट डू यू फील, रेकलेस डिसिजन or not a reckless decision? You are firm on your merit, but then politically you had to withdraw it. I am still saying what decision I had taken as the government was the right decision, and it was not my decision which came from me alone. It came due to circumstances. Circumstances कितें? When NGT आमकां डायरेक्शन दिता, तुम्ही वेस्ट मॅनेजमेंट सारके बरोबर करना, तुमचे पंचायत मातशें पूण काळजी ना, गोवा इज गेटिंग डर्टी. गोंय कितले मेडले जाला, कांय क्लिनिनेस चलना, हायवेचेर हाडून गार्बेज उडयता, गोंय लिंप निवड आसलें तें आतां सूज गोंय जालें, तें सगळ्यांक खबर आहा. ते परिस्थितीन हांवें ओगी रावपाचें कांय करनासतना, नंबर 1. नंबर 2, NGT एक येता ते येता, हायकोर्टूय आमकां डायरेक्शन दीत रावले कितें तरी करपा जाय म्हूण. जबाब असेंब्लीन हांव दिता एज द गव्हर्मेंट, जबाब हायकोर्टान अफिडेवीट आमी फायल करता एज द गव्हर्मेंट, जबाब NGTन सरकार दिता, हांव दिता इन NGT. सो आमची जबाबदारी न्हू कितें तरी सारकी शिस्त हाडपा. ती शिस्त हाडपा खातीर आमी कितें केल्लें, लोकांनी समजुणी घेवपा जाय. आमी शिस्त इतलेंच केल्लें, जेन्ना प्रोजेक्ट मोर दॅन 4 फ्लॅट्स or more than certain amount of development, means large development particularly, व्हडले डेव्हलप जेन्ना जाता, तेंचे गार्बेज मॅनेज करपाक तेणी प्लांट घातला काय ना, स्वेज ट्रिटमेंट प्लांट. तेणी स्वेज सिस्टम ना, गार्बेज सिस्टम टू सेग्रेगेट वेट गार्बेज अँड ड्राय गार्बेज, तेंची सिस्टम जाग्यार आसा काय ना, तेणी आपले कॉलनीन ते शिस्तान ते एज मॅन्डेटेड बाय गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन बसयलाय काय ना, तें तेणी BDO एप्लिकेशन करपा जाय आसलें. BDO ताबडतोब पंचायती बरोवपाचो, ते कितें प्लॅन आहा ते आमच्या डायरेक्टरा धाडपाचो. डायरेक्टरा तरी सारकें दिसता, इन्स्पेक्शन जालें बरोबर आमकां येवपाचें. आमी ओके म्हणजे गार्बेज सिस्टम इन प्लेस आहा जाल्यार एज मॅन्डेटेड एगेन बाय हायकोर्ट ऑर बाय दीस NGT, आमी ते परत धाडपाचे. आनी लायसन्स कोण दिवपाचे? पंचायत. लायसन्स परमिशनां कोण दिवपाचे? पंचायत. ऑक्युपन्सी कोण दिवपाचे? ते दिवपाचे. आमी खूंय सांगूना, खूंयच सर्क्युलरान बरोवना की हे पावर आमी सरकारान काडून घेतला म्हूण. आमी फकत वी वे पुटींग अ प्रोसिजर इन प्लेस. पूण हांवें कितें सांगिल्लें, हें तरी तुमी आयकना. म्हाका मेळ्ळलें तें खूब जाण म्हाका सरपंच बीन येवन, चोय तुमी तरी आमी सांगतात, सरकार सांगता तें आयकना, बरें, ऑटोमॅटीक तुमकां हायकोर्ट वील टेक कॉग्निजन्स ऑर NGT एंड दे वील कम डावन हेविली ऑन यू. आतां जालें कितें? हांव म्हणटालें तें सारकें जालें. 69 panchayats, they have given a direction to us to issue them show cause notice as to why they should not be removed, sarpanch and deputy sarpanch, out of 191 panchayats, 69 panchayats. So imagine what a big decision this is. High Courtan कोडेसून येयले सगळे पंचायत ओगी आहा, सगळे सरपंच ओगी आहा. 12 जाणां डायरेक्ट शो कॉज नोटीस हायकोर्टान दिला. Why, what is the progress made in garbage, why you should not be dismissed. So जेन्ना हायकोर्ट सांगता ते ओग्गी आहांता. आमी कितें करपाक केली, एक सिस्टम जाग्यार हाडपाक केल्ली, आनी दुसरो मुद्दो कांय नाशिल्लो, बिकॉज आय न्यू दीस इज कमिंग व्हेरी हार्ड ऑन द पंचायत. फाल्यां तांकां हे शोकॉज नोटीस रिप्लाय दितलो, सपोज हायकोर्टानसून आमकां डायरेक्शन येयलें, till they put the garbage system in place, no permission should be given in 69 panchayats only, I am saying, plus 12. Which 69, 79, 81 panchayats, suppose it comes at a standstill, no development at all, is it a good thing? Will not Goa come to a standstill? If you are so convinced, why did you withdraw it? Political pressure? See, sometimes discretion is the better part of valor. When sometimes certain people do not understand meaning why it is, and you get blamed, it is better to
move with the situation, and I thought it right that I'll move with the situation, even though I was not convinced myself that withdrawal would be the right thing. Now the same people who advocated and who pressurized and who were lobbying for the withdrawal, say अरे ती mistake झाली, तो circular आसपास आलो, हे उद्यान वस जावता आता. So that this is the situation. So तुम्ही म्हणतात की although you are not convinced Yeah. because of the circumstances around, तुमका ते withdraw करचे पडले. Yes. But you are still convinced that what you did is correct. Yes. And it What I was in did is no way- correct. What I did is correct because there has to be a proper system in place. In the forthcoming assembly session, I will bring about amendments which will be passed by the assembly, which will incorporate the same thing in a better manner, which will have the full force of law as mandated by the High Court, as mandated by NGT. Nobody will have any grievance, and that time I don't think such a तुम्ही noise म्हणतात will जी be made. गजाल आज बोवा जावन सर्क्युलर म्हणून तुम्ही विड्रॉ केल्या ती फुडल्या सेशनाक तुम्ही कायदो म्हणून हाडटले. कायदो म्हणून हाडपा जाय अशें हायकोर्टानूय म्हणला, NGTनूय म्हणला, आनी आमी कायदो म्हणून हाडटले. कित्याक हांव तुमकां विचारता, तुमकां गोंय निवड जाल्लें नाका? निवड दवरल्यार कितें प्रॉब्लेम आहा? कांय प्रॉब्लेम जावपा ना. गार्बेज तरी वेट गार्बेज आनी ड्राय गार्बेज सेग्रिगेट करून हावस टू हावस कलेक्शन जालें, आनी इतले आमी आतां पयशे मोडटात दोन व्हडली गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घालपाक. म्हाजे चिकले हांव कॅथलिक कन्वर्टर घालता 5-6 कोटी मोडून. सिमिलरली अदर पंचायत्स आर डुईंग इट. इतले सगळे करून आमी गार्बेज सारखे कलेक्ट करून गोंय क्लीन तरी दवरपाचें न्हू. सिंगापूर आतां इतले क्लीन आहा एज अ कंट्री. There is no dirt you'll see anywhere. I think we have to reach the stage, We have to something reach like that that, stage. because Goa is so small. Yeah, and we can we, manage are, we it. would be a failure if आमकडे manage And we जायना can do जाल्यार. that. तेंच म्हाका करपा जाय आसलें. मोहन बाब, pleasure talking to you. Yes, thank you.